आज आमी नियाळ करचो मोरयेच्या लदनेंतलो उलो मोरी सर्गीच्या दारवट्या. बाबा भयणीनो, दारवटो म्हणल्यार उतराचो अर्थ आमकां सर्वांक कळीत आसा म्हूण हांव चिंतां. आमी वस्ती करच्या घराक एक मुखलो दारवटो आसता. त्या दारवट्याक आमी सडीत महत्व दिता. आमी तो विविध रितींनी सोबयता, कित्याक तो आमकां सोमेस्तांक आमच्या कुटुंबाक स्वागत करता. पूण आमच्या घरचो दारवटो सदांच आमी उक्तो दवरिना. रातीचे वा आमी घरान येतल्या वेळार तो आमी बंद करता. थोडे फावटी आमी घरा भितर आसल्यारय आमचे भद्रते खातीर तो आमी धांपता. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या संवसारी आमचें घर वा आमचें बिडार तें तात्कालीक. आमचें शाश्वत घर सर्गार आसा आनी ताका आमी सांगता सर्गीचें राज. असल्या पवित्र राजांत देवान आदाव आनी एवेक रचलें आनी ताच्या राजांत मोगान विधेयपणान जियोंक तांकां आपोवणें दिलें. तांकां सर्गीच्या राजाचो दारवटो देवान सदांच उक्तो दवरलो. पूण केन्ना तांणी पातक केलें आनी देवाच्या उतराक ती आविदेय जाली तेन्ना तो सर्गीचो दारवटो तांकां तो धांपलो. सगळ्या मनशा कुळ पातकाच्या काळोखांत कसटले आनी ह्या वेळा सगळ्या मनशा कुळाक सुडका सोडवण दिवच्याक देव आपल्या एकल्याच पुता जेजूक मोरये मरिफात ह्या संवसारी फावो करता. मोगाचेनो, मनशाच्या पातका वरवीं धांपुल्लो सर्गीचो दारवटो मोरये मरिफात देवान उक्तो केलो. देखून पवित्र सभा मोरयेक सर्गीच्या दारवट्या म्हूण उलो करता. मोगाचेनो, जेजू जावन आसा सर्गीची वाट आनी मोरी सर्गीचो दारवटो. जो कोण जेजून शिकयल्या आनी जेजू समकल्ल्या वाटेन फुडें वेता थसल्यांक मोरी माय धांपून आशिल्लो सर्गीचो दारवटो उक्तो करता. त्या देखून कार्डिनल युगो सांगता, जेजू क्रिस्त सर्गीच्या राजाचो नितीचो सूर्यो, ताचे थंय आसा सर्गीचो पवित्र उजवाड. मोरी सर्गीच्या राजाचो संद्रेम. पातकाच्या काळोखांत पडलेल्या मनशाक ती सर्गीच्या उजवाडाच्या कुशीक वण हाडटा. तशें म्हळ्यार तांचे पासत ती मागता आनी सर्गीच्या राजाक स्वागत करूंक ती राखून आसा. मोगाचेनो, पापा इनोशेंत तिसरो सांगता, जर कोणी मनीस पातकांत सांपडून सर्गीचो दैवीक प्रकाश उगडायता आनी दाट काळोखांत सासपता तर तो वा ती संद्रेमाक पळोवं दी, म्हणजे मोरयेक पळोवं दी आनी तिचे मुखांतर जेजू लागीं उलो करूं दी. मोरी माय तसल्यांक सर्गीच्या दारवट्यांतल्यान पवित्र उजवाडाक पाटी हाडटली आनी पातकाची खरी दूख धरूंक आदार दितली. बोनावेंचर सांगता, मोरी माय सर्गीचो दारवटो. तिची ससाई आनी तिचो मागण्याचो सांगत नासतना कोणाच त्या पवित्र थंबाक पांय तेंगसो ना. मेथोडियसान सांगचे प्रकार मोरयेच्या ससाये वरवीं जायते जण आपल्या पातकी सैंबातावन देवाच्या कृपेक परिवर्तन जाल्यात आनी मोरयेन तांकां सर्गीचो दारवटो उक्तें केला. तर तीस मोरी माय आमकां सोमेस्तांक त्याच सर्गीच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक फावो करून दी म्हूण आमी मागया. प्रार्थुया. दयाळ बापा, आंखवार मोरयेक सर्गीचो दारवटो जावन विंचलेल्याक आमी तुका अर्गां दिता. तिका तुवें पातक्याचो आसरो जावन नेमाक केलाय आनी आमी सर्वां पासत तुजे लागीं ती विनंती करता. आमकां सोमेस्तांक त्या पवित्र दारवट्यांतल्यान सर्गीच्या राजाक येवंक फावो कर म्हूण आमी मागता. हे मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. जैत करून पातांचे
सीता